उदासान आयल्या बापा तुझ्या घरात बलिदान भेटून गोडा संतोषात मनान तुझ्या रसणारा तुझ्या मंदिरात एक वटयलाय बापा देण्याशी बोला बैलाय सेवेच्या स्पिरिता मोगा बांधवपणात सोम्या आमका जियोच्या कापयलाय तुझ्या मंदिरात एक वटयलाय बापा देण्याशी बोला बैलाय सेवेच्या स्पिरिता मोगा बांधवपणात सोम्या आमका जियोच्या कापयलाय बांधवपणान कुटुंबा स्पिरितान जोडच्या कृपा आम्ही आयल्या जिनेच्या पैणात सांभाळ तुझने लावय कृपेचे बेसाव तुझ्या मंदिरात एक वटयलाय बापा देण्याशी बोला बैलाय सेवेच्या स्पिरितान मोगा बांधवपणा सोम्या आमका जियोच्या कापयलाय तुझ्या मंदिरात एक वटयलाय बापा देण्याशी बोला बैलाय सेवेच्या स्पिरितान मोगा बांधवपणा सोम्या आमका जियोच्या कापयलाय मोगल भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता ह्या संभ्रम मिसाच्या देवस्तुते वेळार आमच्या फिरगजेंतलीं 12 जाणां धाकटुलीं माणकुलीं भुरगीं आज सोम्याक नितळकाळ समानान पयले पटी स्विकार करतात त्या उमेदीन तांणी एक जोगती तयारी करन आज आंजा बरी सोबच्या ह्या भुरग्यांनी सोम्याक पयले पटी स्विकार करतना हें पळोवचें भाग आमकांय फोव केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया परतो संतोश ह्या भुरग्यांची तोंडां ह्या भुरग्यांचें जिवीत पळोवंक हीं भुरगीं आज नितळकाळ समानान सोम्या स्विकार करतना ह्या भुरग्यां पासून विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया ती जावन आसात आज देवाक अर्गां सावन मिसाचें बलिदान भेटयतात ती अवनर डिकुना कार्मेल वाडो जोशुआ के.जे. पोंपई वडो अरुल फ्रांसन ब्रिटो रुजाई वडो एलिस्टन सॅम सेरावो असुमसा वडो विहान एसरियल डिसोजा वेलंकनी वडो जैडन लुविस नित्यादर वडो क्लॅरिन लोबो वेलंकनी वडो जेनेलिया फर्नांडिस फातिमा वडो रीवा अनोरा डिसोजा मोंतेमय वडो रिया डिसोजा कोसेस वडो शानिया डिसोजा पोंपे वडो तशेंच वेनिया डिसोजा रुजाय वडो हे सर्व भुरग्यां खातीर विशेश करून आमी मागया आनी तांच्या आवय बापाय खातीर कुटुंबादारा खातीर विशेश करून संदर्भार मागया तशेंच आज ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना देवतीन स्वीबर्ट डिसोजा म्या बेसिता मरवीन पिंटो मियार तांचेर ते बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं
मोगाच्यानो आज आमकां भोव वर्तो दीस. आमच्या पिरगजींतली 12 जाणां भुरगीं पयलो कुंगार घेतात. फाटल्या जायत्या दिसांच्या तरबेती उपरांत जेजूचें मांस आनी रगत कितें म्हणून समजून तें स्विकार करच्याक आयती आसात. ह्या संदर्भार असले बाग आमच्या भुरग्यांक फावो केल्ल्याक धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. स्वामी जेजू क्रिस्त उंड्या आनी वायना रुपी आपले मांस आनी रगत करून दिवचो तो ह्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी बरोवन दी. तांचे जिवीत जाणवयाचें, भलायकेचें, क्रिस्ताच्या सुगुणाचे आनी जैताचे करून नंदन जावं दी म्हणून मागया. ह्या संदर्भार ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय पासत मागया. आपल्या भुरग्यांची जबाबदारी जतनायेन करची जाणवाय आनी कुरपा तांकां फावो जावं दी. ह्या भुरग्यांक तरबेती केल्ल्या सिस्टर लेन्नी आनी विगार बापांक सोमी आपल्या भलायकेच्या कुरपेन बरोवन दी. आनी आमकां सोमेस्तांक जेजूच्या कुडीर आनी रक्ताच्या बळान आनी सक्तेन बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान आमी मिटोवया. साद्या काळाचो 28वा आयतारा आमी संभ्रमतना उपकारी मनान आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व बरेपणाक देवाक अर्गां दिवंक ताची स्तुती गावंक सोमी आमकां फोव करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून हे मिसाचें बलिदान भक्तीन आमी वेटोवंक तयार करया. सोम्या जेजू तूं आमकां निरंतर जायतें बरेपण आमच्या जिवितांत करीत आसाय. ह्या बरेपणाचो विसर पडोवन तुका दिन वासनी भेटोवंक फाटीं सरिल्ल्या खातीर पश्चातापावता भक्षणे मागोवन म्हणटा हांव. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूट दाखय. दिसपट्टे आमच्या जिवितांत आमकां दिसपट्टो ग्रास दिताय. वेळा काळासरी सावन विविध मनशां मुखांत कुमो करताय. सर वायटांतले विघ्नांतल्या उगडांतले तूं आमकां निवारताय. पिडेशिडेंतलें तूं आमकां राखताय. हें सगळें बरें केल्ल्या जेजू तुका थोडे पोटी आमी उपकार आठोवंक दिनवासनी भेटोवंक आमी सुकरून पडल्या. आमी स्वार्थी जाल्या ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भक्षणे मागोवन म्हणटा हांव. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूट दाखय. पेल्या मुखांतर वेळा काळासरी सावन सहित उपकार तूं आमकां करताय. पेल्या आमच्या भावा भयणीक आमकां कुमो केल्ल्या खातीर उपकार आठोवंक आमी विसरल्या. तुका दूख दिलां तांकांय दूख दिलां. पश्चातापोवन भक्षण मागोवन म्हणटा हांव सोम्या. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूट दाखय. भगवान देवाची काकूळ जोडया. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तो वैभवा पासत आमी तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
देवाची शेळये तूं संसारांचेर पाप काडताय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया एकरी परतोळे तांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर इराद्यां खातीर आनी प्रत्येक रितीन कुंभाराच्या भुरग्यां खातीर माग देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पळोवंक आमकां कृपा दी आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप तवळ सिरियाचो कोटकार नामन जोर्दानान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे 7 पावटी न्हंयत बुडलो ताचे आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावून ताणें म्हणलें सगळे पृथ्वेचेर इस्रायलां शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्विकार कर एलिशान जाप दिली हांव सेवा करतां त्या देवाच्या जिवाचो सपूत हांव कांयच स्विकार करचो ना नामानान ताका आग्रो केलो पूण ताणें ती इन्कार केली नामानान म्हणलें तूं ती स्विकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 कसरांचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकांक परवानगी दी कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पुराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय देवाक होमबली वा यज्ञ भेटोवचो ना देवाचे उतर देवाचे ओडकार आपली चडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्या विचित्र ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जंय ताणें आपणायला जनांगाहुची आपली चडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या सर्वेस्परान आपली चडवण कळीत केल्या जनांगाहुची आपली निताणे उघडल्या इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणे उगडास काढला जनांगाहुची
आपली सडवण सर्वेस पोरांक कळीत केल्या सजना गावची आपली सडवण सर्वेस पोरांक कळीत केल्या. सांव पावलून तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता, मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततेचो म्हणून उगडास कर. हिस हांव परगट करतां ती सुवार्ता. ह्या सुवार्ते खातीर एक आपराद्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदे सणां सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचे उतार सांकलेन बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसता तें सगळें देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसतां. जेजू क्रिस्त थंय तांकां थाराण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सस्नीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताचे सवें मेल्ल्याव जाल्यार ताचे सवें जियेतल्याव, आखेर पर्यान थीर रावूं जाल्यार ताचे सवें राजवट करतल्याव. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. देवाचें उतर. देवाचे ओडकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व गणितांनी देवाकर गांदिया जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान असलेल्या तुमचे तावन हेंस देव विसारता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसलेमाक वचूंक म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतालो. तो हे कळ्ळें रिगताना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन ओडल्या ताळ्यान बोब बांदते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकुळट करे. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच ह्या जगांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन ओडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं येयलो आनी जेजूच्या पांयां मळांत सरपडोन तसो उपकार बावडोवंक लागलो. तो समारियाकार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? हे परग्यां शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या वावरतान तुका बरो केलो. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आयची देवस्तुती देवान केल्ल्या सर्व बरेपणाक देवाक निरंतर अर्गां स्तुती दिवंक आमकां आपोवणें दिता. आज 11 जाणां 12 जाणां भुरगीं हांगासर आसात. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायंक बारीक खुशी न्ही. कुमगार आपल्या भुरग्यांक मेळटा म्हणलो खुशी. त्या पासून तो फाटल्या जायत्या दिसांनी वरती तयारी तांणी केल्ली आसा. आनी आज भुरग्यांक सुबीत न्हेसोवन माथ्यार कुरो आनी कितें वेल आतांत कितें वात इतल्या ती पुरा करना बरें करून शोंगरावन तुमी सुबीत करून न्हेसोवन आयल्यात. आज हें भाग फोव केल्ले देवाक तुमी कितें करूंक आसा? अर्गां दिवंक आसा, स्तुती होगळाप दिवंक आसा. आनी हें
आमचें कर्तव्य. हेचे सुवातेंत तशेंच पयल्या वचपांत आमी कोडाच्या पिडे विशयांत आयकलें. कोडाचे पिडे, लेप्रेसी म्हणटात इंग्लीश भाशेन, लेप्रेसी, कोडाची पिडा न्ही. कोडकारांक कोणी पळयलां गी? कोडकारांक लेप्रेसी आसलेल्यांक कोणाक पळयलां? कितले जाणांनी पळयलां लेप्रेसी आसलेल्यांनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हां, हांगा थोड्यांनी पळयलां. गुड. 11 12 थोड्यांनी पळयलां. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां ही कोडाची पिडा आसची इल्लीशी उणी आसात, पूण हेणे तेणे आसात. पूण कोडाची पिडा ही भिरांकूळ पिडा, ही भयानक पिडा. आमी ल्हान आसतना कारकुळात तुरपेस्तां वयतल्या आनी मूडबिद्रीत दुपतगट्टे मस्त बसां आसली ते दळा मस्त दुपतगट्टे देंवोन थंय दोन इगर्जेच्या पर्यंत चलोवन वयतल्या. आनी चलोवन वयता आसतना मार्गाच्या उजव्याक आनी दाव्याक टर्पल घालून थंयसर न्हिदलेले मस्त कोडकार आसताले. थोड्यांचे हात पांय नातल्ले, थोडे उदारे पडोन आसले, थोडे उमते पडोन आसले. त्या वताक म्हणना, त्या इवाक म्हणना, त्या वताक म्हणना, ते बोब मारताले, अम्मा 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 म्हणून बोब मारताले. आतां ते पळोवंक मेळना, कित्याक म्हळ्यार तशें करूंक ना. खंयच्याय मनशाक तसली हिंसा दिवंक ना, देखून तसलें परत हिंसर आतां रावयलां. पूण जाल्यार तो व्हडच्या काळार आण घालताले लोरयांनी, आनी थंय घालताले आनी लोक तांकां पयशे घालतालो. 4 आण्णी गी, 10 पैसे गी, 20 पैसे गी, 1 रुपया अशें घालतालो. आनी पळय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ती पिडा भिरांकूळ पिडा आसली तवळच्या काळार. जेजूच्या काळार ही असली भिरांकूळ पिडा आसली. ही कोडाची पिडा 2 तरांची पिडा आसा. एक धवें कोड म्हणटात, कुडीक धवें कोड पडचें, तें सगळी कात, सगळी ती नॅचरल कास आसली, नॉर्मल कात आसली, सगळी धवी करता आनी सगळो मनीस वायट 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 गोरो गोरो जाता. माथ्याचे केस पर्यंत ताचे धवे जातात. सगळो धवें कोड पडलेलो मनीस. आनी एक काळें कोड म्हळ्यार कातीचें कोड. तें कोड कितें करता? कुसयता. पांयाच्या नाक्षेतावन, बोटांच्या नाक्षेतावन, आतांच्या बोटांच्या नाक्षेतावन हें कोड सुरू जाता. आनी नाक्षो सगळे करगोन वतात, मांस करगोन वता, आनी कांय सगळें आंग कुसून वता, करगून वता. आनी अशें तें ताका फोव ते परी चिकित्सा करना जाल्यार ती घाण पडटा, किडे पडटात, आनी अशें मनीस वळवळून ह्या पिडेन मरता. ही कोडाची पिडा ही बदलूंची पिडा एकामेकाक ती बदलता. ताचे उस्तर घाल्यार वा ताचो गाय आपडल्यार, त्या मनशाक आपडल्यार हें कोड बदलता. देखून ह्या मनशाक ही पिडा आयली म्हणटाना घरांतले भायर धांवडयताले, भायर घालताले, घरांतले भायर घालताले. देखून ही पिडा आयली म्हणून कळ्ळें जाल्यार, जर तर तुजें तें कोडाच्या पिडेचें लक्षण आसा जाल्यार तुवें याजकांक दाखोवंक आसलें. आनी याजक तपासणी करन तुका जर तर कोड आसा म्हण जाल्यार कोड आसा म्हूण तुका सर्टिफिकेट दिताले. हो मनीस कोड आसा म्हणून डिक्लेअर करताले. ताच्या उपरांत तुवें ताका घरा दवरचें बरी ना. ताका घरांतलो भायर घाली जाय, कुटुंबांतलो भायर घाली जाय. समाजेन दी ताका बहिश्कार. देखून ताच्या हातांत एक तट्टें दिताले, एक दांडो दिताले, आनी एक कांपीण दिताले. कांपीण तट्टें कित्याक म्हळ्यार कोणेंय कांय घालें जाल्यार, बीक वा खावंक घालें जाल्यार तातूंत ताका जेवंक जातालें, निस्पेस पिवंक. आनी एक कांपीण आसताली, कांपीण किणी कांपीण. आमच्या काळार ही कांपीण वजन आयस कँडीचे येताले सायकलार. आयस कँडी आनी कांपीण वाजयल्यार आमी पुरा ते आयस कँडीच्या सायकला लागीं धांवताले हांव. आयस कँडी गोडी, बेल्ला कँडी गोडी, दूद कँडी गोडी म्हणून. पूण आतां ही कोडकार कांपीण आलयतना कळटालें, ह्यो कोडाचो मनीस येता, तुमी धांवचे, कोडाच्या मनशांतान धांवचे, पळपळ घेचे. देखून जर तर वाटेन कोडाचो मनीस येता जाल्यार लोक पुरा पयशिलान चलतालो. आनी आतां एक दांडो आसतालो. दांडो कित्याक म्हळ्यार कोड लागलेल्या मनशाक थंयसर रेंदी जाता, पू जाता, आनी गाय कुसोन आसता. पेटे एक गाय लेवोंक येताले. देखून पेटे गायेक लेवोंक येता आसतना पेट्यांक दांडोवच्या खातीर एक बडी आसताली तांच्या हातांत, एक दांडो आसतालो. आनी फुडें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तांची मनस्थिती कशी जायनाका. कुटुंबान भायर गेलां, समाजान भायर गेलां, आनी आपणाक कोणूच ना, आनी कोड सोडत वता, वखत ना, आनी मरतले हांव असले चिंतपांत
तांची मनोस्थिती इतली करगोन गेल्ली, इतले कश्टान ती आसली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ती आमकां वर्णूंक साध्य ना. 2019-2020 वर्सा आमकां कोरोना आयिल्लें हांगासर न्ही. कोरोनाच्या आकंताच्या काळार पळया, जर तर परगांवांत आयलोलो मनीस आसा जाल्यार ताणें क्वॉरंटायन जावंक आशिल्लें न्ही. ताणें डायरेक्ट घरा येवंक नासलें. खंय हॉटलांत घे, खंय लॉड्जांत घे रावून हेजें आसलें. एका सुकोन घरा आयलो जाल्यार घरा भितर नासलें, शेड्डांत घे आनी खंय सेपरेट एका रुमांत रावचें आसलें. ताका ती व्हरून जेवण दिताली. पळया, जर तर ताका कोरोना आसा म्हणून पॉझिटिव्ह आसा म्हणून सुरविल्ल्या दिसांनी कळ्ळें जाल्यार ताका धरून अँब्युलन्सार घालून व्हरताले आनी डायरेक्ट आयसीयून घालताले. आयसीयून घाल्ल्यार उपरांत थंयसर पळया दाक्तेरी मास्क आनी पुरो घालून, तोंडाक पुरो चंद्रलोका गेल्ले बरी घालून ते आसताले. आनी नर्सांय तशीं येताली आनी ह्या मनशा लागीं येवंक बी येताली, ताका आपणूक बी येताली, ताका गुडयो दिवंक बी येताली, ताका उदक दिवंक बी येताली. आनी त्या मनशाक कितें 1-2 नंबर जाला जाल्यार, अगोमुतोंक जाला जाल्यार, जर तर म्हाका टॉयलेटा व्हर म्हळ्यार कोण व्हर नासली. आनी वो कंट्रोल करून मागीर बेड्डार सगळें करतालो. आनी त्यात मेळ्यांत तातूंत गणीत आसतना ताच्या मोतीक चिंता येताली. आतां मोबायल ना, पळया आयसीयून मोबायल ना आनी कोणी येवन मेळोवंक ना आनी आसली कोणी उलयनात. आनी अशे संदर्भार तो आयसीयूचे बागेल पडून आसतालो. आत्तां म्हजी कुटुंबाची येतात कोण ना, आत्तां म्हाका आपूण व्हरतात कोण ना म्हणून. म्हज्या मोगाच्या बाबडीन 26 वरां एक हप्तो 24/7 थंयसर त्या आयसीयून, त्या थंडायांत, त्या मेळ्यांत तूं आसतना तूं ताणेताना उदक दिनात, भुकेताना खावंक दिनात. असल्या परिस्थितींत तूं आकांतांत आसाय. हांव जीव पाटी वेतांगी नांगी, असली परिस्थिती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या वेळार जर तर बगले सो वळवळोन मेलो जाल्यार तुज्या मुखार तूं मेल्लो पळोवन तूं आनीक चड भियेताय. आनी तूं आनी अशें जायते जण मेल्ले आनी जायते जण आपलो प्राण सोडलेले आसात. सारकें आसून कोरोना नासतना वचून एडमीट जावन जायते जण मेल्ले आसात. हाका कारण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भिरांत येनच कोरोनान मेल्ले मस्त उणें, भिरांत येवन मेल्ले चड आसात. ह्या टिव्हीच्यांनी, ह्या माध्यमाच्यांनी अशें कोरोना म्हणून अशें बेश्टायले लोकांक सगळी बेश्टोन भियोनूच अर्दे कांगाल जाले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कोणी एकलो मनीस बॉम्बेतून आयलेलो म्हाका म्हणटा, फादर म्हाका आस्पत्रेंत हांव मेडिकल चलोवन आसलो, म्हाका टेस्ट केलें पॉझिटीव म्हणून आसलें, म्हाका घराय सांगूना, कोणाक सांगूना, म्हाका धरून अँब्युलन्सार घालून आस्पत्रेंत गेलो आनी हांव आयसीयूंत आसलो, आयसीयूंत आसलो. आनी उदक दिनात, तें दिनात आनी उलयल्यार इंजेक्शन दवरतात आनी आमकां खालें करतात म्हूण सांगूंक जायना. आनी एक दीस हांव मध्य राती लो भायर आयलो, आस्पत्रेच्या दुसऱ्या मडयेंतल्यान उडलो आनी धांवन आयलो. आनी हांव येनासलो जाल्यार म्हाका थंय गडगडटे ते म्हणटालो तो. म्हणजे मुखाच्या बाबडीनो असली परिगत असली. पळया, एका मनशाचें टेन्शन, एका मनशाचें वत्तड, मानसीक स्थिती थंयसरल्या परिस्थितीर कशी आसता तशीच आसली ह्या जेजूच्या काळार ह्या कोडकारांची परिस्थिती तशीच आसली. देखून पळया, हे कोडकार जेजू लागीं येतात आनी म्हणटात, जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर. जेजू तांची बिरमत पावता, तांची मनोस्थिती तो जाणा, ताचे कश्ट तो जाणा, ताची बेजाराय तो जाणा. देखून तो म्हणटा, तुमी तुमकांच वचून ह्या जगांक दाखया. तो तांकां तितल्यान म्हणटा, तुमी तुमकांच वचून ह्या जगांक दाखया. आनी ते वायसन वेतात. वेताना तांचे सगळें कोड नितळ जाता, सगळी खात नितळ जाता, सगळे गायी गूण जातात आनी ते संतोषपुरी जातात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण जाल्यार पळय, हांगासर 10 जाण आसले, 10 जाण आनी एकलो मात पाटी येता. ते बिंदुरान पळयल्यान तुमी, एकलो मात्र 9 जण सीदा गेले, 9 जण. आनी एकलो आयलो कोण तो, समारियागार खुद्द जेजूच्या गांवचो न्ही तो. पळया, बायलो परगांवी मनीस. देखून जेजू म्हणटा, ह्या एका परगांवा शिवाय देवाक पाटी येवन देवाक वर्णितलो दुसरो कोणूच नांगाई. पळया, ह्या एका परगांवा शिवाय देवाक वर्णितलो कोणूच नांगी. पळया, देवान इस्रायल पर्जे कितलें बरें केल्लें ना, पूण इस्रायल पर्जा देवाक वर्णुच्याक, देवाक आराधन करच्याक चलवली. हाच्या पयल्या वचपांत रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी आयकलें. पळया, सिरियाचो कोडकार नामान, तो आरामाच्या रायाचो सेनाधिपती जावन आसलो. हो नामान सिरियाच्या आरामाच्या रायाचो सेनाधिपती जावन आसलो, सेनाधिपती. आनी राय ताका बरें मानतालो ह्या नामानाक. कित्याक म्हळ्यार ह्या नामाना मुखांतर आरामाच्या रायाक व्हरतें बरेंपण देवान केल्लें आसलें. देखून तो रूपकार जावन ह्या नामानाक तो बरें मानतालो. आनी हो ओड अधिकारी, ह्या अधिकाऱ्याक
कोड लागलें ह्या नामाना कोड लागलें ह्या संदर्भार पळया ह्या आरामाच्यांनी इस्रायलाचेर धाड घालून इस्रायलाक सलवयल्या वेळार इस्रायलांतल्या एका तरणाटे स्त्रियेक तांणी बंदडेक व्हेल्लें तांणी गुलाम करून व्हेल्लें आनी त्या स्त्रियेक ह्या नामानाच्या बायलेची सेवा करच्याक नियोजीत केल्लें नामानाच्या बायलेची सेवा करच्याक इस्रायलाच्या एका तरणाटे स्त्रियेक नियोजीत केल्लें आनी ही स्त्री नामानाच्या बायले लागीं म्हणटा म्हज्या धनयाक कोड लागला जर तर म्हजो धनी इस्रायलाक वचून आमच्या भाग्यवंत प्रवाद्याक मेळिल्लो जाल्यार ताचें सगळें कोड नितळ जातें आनी तसलो एक प्रवादी आमच्या इस्रायलांत आसा म्हणून सांगिल्ल्या वेळार ही वचून गोवाक सांगता नामानाक सांगता अशें इस्रायलाची एक स्त्री म्हजी नौकरन अशें म्हणटा तूं गेल्यार कशें जायत आनी नामान वचून रायाक सांगता आनी राय म्हणटा वस तूं बरें जाता जाल्यार वस हांव पत्र बरोवन इस्रायलाच्या रायाक दिता पत्र बरोवन आनी तो पत्र बरयता हें पत्र घेवन आनी हजारो रुपयाची पावंडां हजारो शेकेल घेवन तो रातांचेर आपल्या नौकरांक घेवन तो इस्रायलाक वता रायाक मेळटा आनी आरामाच्या रायाचें लेटर तो दिता कागद तो दिता आनी तो कागद वाचून इस्रायल राय कागद वाचून ताची रायाळ मुस्तायकी पिंजता आनी बोब मार म्हणटा तुका जीव दिवंक तुका भलायकी दिवंक हांव कोण देव हांव कोण देव गी तुका जीव दिवंक भलायकी दिवंक हांव कोण म्हज्यान जाता येतें म्हणून तो आपली मुस्तायकी पिंजता आनी म्हणटा असली इकमत करन तूं म्हजेर झूज मांडूंक आयला की कितें म्हणून तो सांगिल्ल्या वेळार ही खबर एलिशा मेळटा इस्रायलांत तो एलिशा महाप्रवादी थंयसर देवाचें उतर प्रगट करनासलो आनी तो रायाक सांगून धाडटा तूं राया तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजताय तूं तुजी मुस्तायकी पिंजी नाका ताका नामानाक म्हजे सरसीं धाड आनी अशें राय नामानाक एलिशा सरसीं धाडटा आनी एलिशाच्या दरवट्या लागीं आसतनाच एलिशा भायर येना नामानाक थंयसान तो सांगता आनी म्हणटा नामान तूं जोर्दान न्हंयत वच आनी जोर्दान न्हंयत 7 फुटी बूड ह्या संदर्भार नामानाक भिरांकूळ राग येता आनी म्हणटा सिरियांत कितें न्हंयो नात म्हण गे सिरियांत न्हंयो नात गी थोडे नात गी बायो नात म्हणून तूं म्हाका जोर्दान न्हंयत बूड म्हणटाय गे आनी म्हणून तो रागान फाटी वेता आसतना नामानाचे नौकर नामानाचे पटलावदार म्हणटात म्हज्या धनया आमी आयल्या कितें आमचो उद्देश कितें आमी एलिशा मेळूंक आयल्या एलिशान कितें सांगता तें करचें आमचें कर्तव्य बरें जावंक जाय जाल्यार ताणें सांगिल्लें करचें बरें ताणें कितें सांगलें तुका 7 फावटी जोर्दान न्हंयत बुडोवंक सांगलें ताच्या की चड कश्टांचें काम तुका दिल्लें जाल्यार तूं करतो आसुल्लें कोण ना देखून आतां ताणें सांगिल्लें आयक तवळ आमकां बरें जातलें अशें नामान फाटी घेवन जोर्दान न्हंयक वता आनी 7 फावटी बुडता आनी बुडता आसतना ताचें सगळें कोड नितळ जाता ताची खात भुरग्यांच्या खाती बरी तितली शुद्ध आनी आपट्ट आनी ह्यो पळोवन तो इतलो संतोश पावता धांवन येता आनी एलिशा लागीं येता एलिशाच्या पांयां पडटा आनी तें आसली रुपयाची नाणी आनी शेकेल आनी भांगार दिरवें सगळें दवरता आनी काणीक जावन दिता आनी तो व्हड एलिशा म्हणटा ही म्हाका फावो न्हय तें तुका गुण केला इस्रायलाच्या देवान यावेन तें गुण केलां आनी तो व्हड नामान म्हणटा म्हजो जीव आसता पर्यंत इस्रायलाच्या देवाची स्तुती करतलो सगळ्या संवसारांत आख्ख्या संवसारांत ह्या देवा प्रायस व्हरतो दुसरो देव ना देखून जीव आसता पर्यंत ह्या देवाची स्तुती आराधना हांव करतलो म्हणून तो प्रगट करता आनी एलिशा लागीं म्हणटा तुजी परवानगी आसल्यार 2 गाडवांचेर व्हरूंक तांगता तितली माती इस्रायलाची हांव घेवन हांव सिरियाक वयतलो वय म्हज्या मोगाच्या बाबळीनो पळया एक खऱ्या काळजाची स्तुती नामानान कशी केली कसो उपकार बावडलो तो अधिकारी तो ग्रेस्त मनीस तो सेनाधिपती पूण जाल्यारय देवान केल्लें बरेंपण तो उपकार आठयता म्हज्या मोगाच्या बाबळीनो 10 जाणां खोडकारां जिजून बरें केलें एकलो मात्र आयलो आमच्या जिवितांत देव जायते बडी बरें करता
जायते पटी आमकां राखता, सांबाळता, आदार दिता, बळ दिता, सकत दिता, दिसपडतो ग्रास फोव करता, बऱ्यांतले बरें वारें दिता, आमच्या पैना वेळार अवघडांतले आमकां राखून व्हरता, आमच्या भुरग्यां उद्देशी, आमच्या कुटुंबाच्या सद्या उद्देशी, पती पत्नी उद्देशी आमकां तो सदांच कृपेन भरता. पूण ह्या देवाक आमी कितले आनी निरंतर आमी ताची स्तुती करता, ताका वाखणता, ताची उपकार आठयता, उपकारी मनान ताका आमी दिन वाचता. कितल्या मनान एक पटी अशें घडलें, एकलो तरणाटो सदांय नवे नाक येतालो, नवे नाक. हांवें ताका विचारलें कित्याक बाबा तूं नवे नाके सदांय येता? ही म्हणल्यार तूं म्हणलो म्हाका सेरीक जायचें पद, सेरीक जायचें जाय तुवें म्हाका हांवें मागता म्हळें. नवे नाक केली, उपरांत परतून ताणें नवे नाक केली. सदांय सुकून आसतना येतालो. एक दीस ताका सेरीक जाली, बरें आयका चलये लागीं तो काजर जालो. काजर जाल्या उपरांत नवे नाकी ना आनी आयताराचें मिसाकी ना, नवे ना मिशी ना कांय ना. कार्य जालें, वयस मेलो. थोडे फुटी आमची चिंता, आमकां मेळ्ळो उपकार मेळ्ळो देखून उपरांत मागची गरज ना, देवा अर्गां दिवची गरज ना. बोरवेल काडच्या फुडें उदक दाखोवन गेला आनी बोरवेल काडूंक आसा, बोरवेल काडटा मुसोर देवाची उडास, देवाचो मोग, देवाची उडास. बोरवेल काडलें, बरें उदक मेळ्ळें, उपरांत देवाची उडास ना. आमचें कार्य बऱ्यान जायचें, कुंभाराचें कार्य, काजाराचें कार्य बऱ्यान जायचें. वारें पावस येनो जो, वादळ येनो जो, सगळें बरें जायचें. सगळें बरें जालें उपरांत देवाचो उडास ना. अशें आमकां भलायकी मेळचें, भलायकेंतली गूण जायचे, सगळें बरें जायचें. पूण पुरो बरें जालें उपरांत आमकां देवाचो उडास ना. असलें चिंताप आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू म्हणटा उपकारी मनाची तुमी जाया. जे उपकारी देवातय उपकारी जाया, पेल्यातय उपकारी जाया. दादल्यान बायलेतय, बायलेन दादल्यातय, भुरग्यान आवय पळयतय, आवयप्यान भुरग्यांतय एकामेका उपकारी मनाचे जाया. तवळ आमी देवाकी उपकारी मनाचे जावंक शकतले, देवाकी अर्गां दिवंक शकतले. निरंतर सकाळी आनी आकाळी, सांजेर आनी सकाळी आमी देवाक अर्गां दिवंक शकतले. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो एक गडीभर दोळे धांपया, भुरग्यांना दोळे धांपा. तुमकां आज देवान असलो दीस पवो केला, आमकांय दीस पडते देवा राखलां सांबाळलां. निरंतर देवाची काळजांत स्तुती करूंक, आमच्या देवाक मात्र वाखाणूंक, ताका अर्गां दिवंक जाय अशी कृपे दिनी. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां फोव सावूं दीत म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवा ते आसलो आमचो भावार तूं सरिया सगळीं सांगता. एकाच देवा सतमंता, सर्पद्वेदार बापतो, सर्गान बिरकमिसो, दिसत्या ना दिसत्या वस्तू सुरस्तार, आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता, देवा सगलो स्फूर्त तो सर्गळादी बापातान जल्मला, देवातान देव उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान विसरलो करो देव, तो देवातान देव जन्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सई बसो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडोवणे बसोत, सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या बसोत पंचविला ताका कुर्सार मारलो, ताणें कस मरण सोंसल्यान ताणें केपेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दिता तो बापानी बुता तो निपसला, बापानी बुता बराबर ताका समाज सारको नमस्कार आनी महिमा हो प्रभु देवा वरवीं तो उलयलो. एक पवित्र कातोलीक आनी धर्मदावरी स्थापलेले सगळे सत मानता. हत्यांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान समून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. ह्याच विश्वासान ह्याच भावार्थान त्रिएका देवातय आमची मागणी उबारया आनी आमी ताची कृपा, ताची मजत, ताची बेसांवां जोडून घेवया. मोगळा बापा पयत सभा चलून वरचे. मोगळा बापा पयत सभा चलून वरच्या पापा साहेबान बिस्पांनी, याजकांनी आनी लायिकांनी जेजू बऱ्या गोवळ्याची देख घेवन एकवटीत हिंड बांदून हाडच्या वावरान तुजो आदार दी. तशेंच तांची सर योजना सुफल कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्याने बऱ्या गवळ्या परी जबाबदारेन शेल्यांची जतन करूंक आनी निस्वार्थी सेवे मरिफात लोकांचो बरवसो जीव दवरूंक तुजी मजत लाबाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तूं
तुझ्या पुता जेसू बऱ्या गोवल्या स्वतालो परकून समर्पित जिणे मुखान तुझ्या पुता जेसूचे शिकवण हर एकल्या परगच्या देव आपण्याची देणी आमका भुरग्यांक लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिढ्यांनी आणि उत्तर प्राय वरवी कष्टांच्या आमच्या भाऊ भयणींक तुझी ससाय लाभय. कष्टा वेळार दयसडी नसता तुझेर बरवसून तुवें दिल्ले मिसाव करूंक तुझी सकत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या योंकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी बऱ्या गवळ्याची देख आणि मार्गदर्शन घेऊन विश्वासी शेळये परी एकवटाच्या हिंडांत मोगान जियोंक तुझो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. वयर कर. मोगळा बापा आज पयले पोटी जेजूक आपल्या कोडी आनी रक्ता मुखान स्वीकार करच्या ह्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. जेजूच्या कोडी रक्ताच्या बळान तांचे जिवीत भलायकेचे शेगुणाचे आनी जैताचे जावन दिसभर जेजूचे मांस आनी रगा सेवन संतुश्ट जावन तांचे जिवीत नंद कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पयलो कुमगार सेवच्या भुरग्यांच्या आवय बापायचेर आनी वडिलांचेर आधुनीक काळार आपल्या भुरग्यांक खरेपणी वागोवची वर्ती जबाबदारी पाळोवंक जाय आसची कुरपे देणी तांकां फावो कर. तशेंच तांकां दोतोन शिकयल्ल्या सिस्टरीक आनी विगार बापांक तुज्या भलायकेच्या आनी समाधानाच्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बरदोळे थांबी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उबारलेली आमची मागणी आमी तुका भेटोवन दिता. आयच्या दिसा 12 जाणां भुरगीं तुका तुज्या पुताची कूड आनी रगत पयले पटी सेवतात आनी संतुश्ट जातात. तांचे जिवीत नंदन कर. आम्हा समेस्तांनी तुवें केल्ल्या बऱ्यापणाक निरंतर दिनवास्तेची मागणी अर्पोवंक स्तुती वाखाणी करूंक जायची कृपे देणी फावो कर म्हूण मागता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणी जमो कर न पुरुषां वार तुमी येवचे.
हरसून तुका वखणटा सूर्य चंद्र तारा होगळीक दिता नाव तुझे वर्णिता कष्टांनी वावर भेटून दिता पायंतळी समर्पिता आमकां तुका ओपून दिता स्वीकार तूं कर लालून मागता पृथ्वी वयल्यो जिवी फुलां फळां हरसून तुका वखणटा सूर्यो चंद्र तारा होगळीक दिता नाव तुझे वर्णिता कष्टांनी भाव भेटून दिता पायांतळी समर्पिता आमकां तुका ओपून दिता स्वीकार तूं कर लालून मागता हाडून आयल्या बाबा तुका अर्पिता सर्वच आमचे देणे तुझे स्वीकार तूं कर पावन तूं कर ओपून तूं घे काणीक म्हूण परता उंदो वायन हाडून आयल्या बाबा तुका अर्पिता स्पर्शान तुझ्या जिणी बदलून घेता तुका पातीम चिता हुंड्या वयना संगी आमकां दिता जीण समर्पण दिता कष्टांनी वाव भेटून दिता पायंतळी समर्पिता आमकां तुका ओपून दिता स्वीकार तूं कर लालून मागता स्पर्शान तुझ्या जिणी बदलून घेता तुका पातीम चिता हुंड्या वयना संगी आमकां दिता जीण समर्पण दिता कष्टांनी भाव भेटून दिता पायांतळी समर्पिता आमकां तुका ओपून दिता स्वीकार तूं कर लालून मागता उंडो वायन हाडून आयल्या बापा तुका अर्पिता सर्वच आमचे देणे तुझे स्वीकार तूं कर पावन तूं कर ओपून तूं घे काणीक म्हूण परता उंदो वायन हाडून आयल्या बापा तुका अर्पिता पृथ्वी वयल्यो जिवी फुलां फळां हरसून तुका वखणटा
कष्टानी वाव भेटून देता पायंतळी समर्पिता आमकां तुका ओपून देता स्वीकार तूं कर लालून मागता सर्वेश्वरी हाडून आयल्या बापा तुका अर्पिता सर्व आमचे देणे तुझे स्वीकार तू कर पावन तू कर ओपून तू घे काळीक म्हण परता हाडून आयल्या बापा तुका अर्पिता म्हज्या भाव भयणींनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक आमच्या ऐक्या पुस्तकाच्या लावा सरस्पर मानून घेव. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या मुखार आमी भक्तपणी दवरता ती मागणी आनी देणी देन मानून घे. तांचे उद्देश आमच्या सर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी संस्थाच्या देवा सर्व कडेन आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार्य मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळवारासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय मी गलियां भोव पवित्र घडी संभ्रम तांबा बनिनो उंडानी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगसां बदलची भोव पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. 12 जाणां भुरगीं पयले पोटी जेजूची कुडा रगस येवंक वेतात त्या भुरग्यां बसत विशेश करून मागया आमी दिन वाचण्याची निरंतर प्रार्थना सांगची कृपा ह्या कुडी रक्ता मुखांतर आमकां व्हांव जावन दी म्हूण मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडा साक करात. Bawarta gut pergatuya जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणा स्वानी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि वचिवीत सोंड आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोडी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगादी नोंदवलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माया सांगाती तिसपती भाग्याव जुजे भाग्याव धर्मदूता आनी सर्व घडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आचना मतीन दवरून तांणी शिकलेल्या मागणी भक्तीन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र तुजें राज समका येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार. दये करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताची दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं चेत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माया मोग सुगुर्तू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. ते ग्लास काड ग्लास उकल वयर आनी तशें आमी सगळी दिमी गेल्या. भुरग्यांची वाती सांबाळा वडिलां केसाक लागतीत माथ्याक लागतीत.
पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोबर मनीस जावन ह्या संवसार येयली मनशा कुळाक सदांच कुमोग केल्ली आदार दिता ती हे शिडयेचो उपकार बावडून धन्य देवाक अर्गां दिवंक आपोवणी दिता ती शिडीचे छवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका सस्ताच्या जिवितार सांबाळूं आमेन. कितलो संतो जेजू तुका सेवू हा कितलो संतो सांगा तुजो बुगू ओडात्रेगा राखून आसा ये वेगी स्वागत तुका हा कितलो संतो जेजू तुका सेवू हा कितलो संतो सांगा तुजो बुगू ओडात्रेगा राखून आसा ये स्वागत तुका हा कितलो संतो जेजू तुका सेवू हा कितलो संतो सांगा तुजो बुगू ल्हान भुरग्यांक मुझे सरशीं सोडा कित्याक देवाचे रास तांचे सोम्या तुवें ओडा मोगान नेमक्या बाळाक तुज्या गोपातारा कितले वर्ते बाद मुझे जेजू तुका या काळजान सेवचे कितले वते बाग मोचे जेजू तुका या काळजान सेवचे हा कितलो संतोष जेजू तुका सेवू हा कितलो संतोष सांगा तुजो बुगू ओडात्रेगा राखून आसा ये वेगी स्वागत तुका हा कितलो संतोष जेजू तुका सेवू हा कितलो संतोष सांगा तुजो बुगू
पहिले पोटी ह्या काळजान मुजा उड्या रूपान जेजू तुझेणे राया सर्गीच्या देण्यान तुझ्या कुशेन काळीस मुझे केलता विणे पहिले पोटी ह्या काळजान मुजा उड्या रूपान जेजू तुझे येणे राया सर्गीच्या देण्या तुझ्या कुशेन काळीस मुझे केळता विणे या फुडा म्हाका नावुणे तूंच मुझे सर्वस मुझे जिणे या फुडा म्हाका नावुणे तूंच मुझे सर्वस मुझे इतलो संतोष जेजू तुका सेवू कितलो संतोष सांगा तुझो भोगू उडत रेगान राखून आसा ये बेखिये स्वागत तुका कितलो संतोष जेजू तुका सेवू कितलो संतोष सांगा तुझो भोगू तुमची जबाब अर्ग आणि होगलाब तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू मोगाळा जेजू आज पहिल्या पोटी आमच्या जिवितान उंड्या आणि वैनर पिवन आमचे जिवीत संतुष्ट केल्ल्या खातीर आम्ही तुका अर्ग दिता आणि म्हणटा अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू मोगाळा जेजू आमकां बरी आवय बापय भाऊ भयण दिवन बरे कुटुंबा जिवीत फावो केल्ल्याक आनी तांचे तावन जाय पुरतो मोग आनी संतोष फावो केल्ल्याक तुका अर्गान दिताव आनी म्हणटाव अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू मोगाळा जेजू आमकां बरे इस्कॉल शिक्षकी दिवन आमच्या जिवितांत जानवायाचो उजवाड फंकयल्या खातीर आनी अज्ञानाचो कालोख पयस केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्ग दिता आनी म्हणटा अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू मोगाळा सोम्या आमकां बरी फिरगस फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्ग दिता बरो विका दळमभयण आयतारा दोतोर शिकोवचे शिक्षकां फावो करून आमच्या आत्मीक वाडावळेक वर्तमापाचो आदार दितात हे भाग फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्ग दिता आनी म्हणटा अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू मोगाला जेजू आमकां सदांच पाठिंबो दिवन आमच्या संतोषांत दुखांत निरंतरी आमकां सांगत दितात आमची कुटुंबादारां आनी पोदोर्न मोदोर्न आज ती आमच्या संतोषान वांटेली जालांत तांच्या वर्त्या संघटपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी म्हणटा अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू मोगाळा सोम्या आमकां बरो देश आनी सरकार फावो करन बऱ्या संविधाना मुखांत्र आमची हक्कां आनी स्वातंत्र्य जियोवंक फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आनी म्हणटा अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू मोगाळा जेजू
बरी पृथ्वी देव ह्या पृथ्वेर बरो पावस वेळार धाडून आमच्या कृषीचेर आनी बेळ्यांचेर आशिर्वाद घालून दिसपट्टो ग्रास आमकां फावो करताय. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्घा दिताव आनी म्हणटाव अर्गानी होगाव तुका सुम्या जेसू. मोगाळा सौम्या आईचो दीस आमकां फावो केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिताव. ह्या दिसात तुका पयले फावटी सेवचे भाग फावो करून आमच्या आवय बापाय आनी कुटुंबदारा सांगाता हो संभ्रम सालोवचे भाग फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिताव आनी म्हणटाव अर्गानी होगाव तुका सुम्या जेसू. उभी प्रार्थूया. महिमेवंतो देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या मोले कुडी रक्ताच्या जेवणात तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अधिक संपूर्ण ताच्या देव संयमात आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बसा. आदल्या इतराची काणीक 10,115, शुक्राराची काणीक 16,150 ऐशी देवस्तुती चलून वेल्ल्या कुंभकाराच्या भुरग्यांक तशेंच वडिलांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. येवच्या शनिवारा संजेचे मीस लुट्स वडेकारांक, आयतारा सकाळीं पंपय माय वडेकारांक, दुसरे मीस 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक. हलतारीक फुलां दिल्लीं आसा. आयच्या दिसा कुंभकाराच्या भुरग्यांनी तांकां काळजांत हांव देव बरें कर म्हणटा. देवाचे भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता. आतां मिसा उपरांत आज वड्यान सुमती संजेर 4 वरार पंपय वड्यांत आल्बर्ट डिसोजाच्या घरा, येवच्या इतरा वेलंकनी वड्यांत एफ्रेजा डिसिल्वाच्या घरा, मिलार माय वड्यांत जुडीत मंतेरोच्या घरा, नित्याधर वड्यांत जोसेफ हिल्डा अंद्राच्या घरा, कार्मेल वड्यांत ग्रेसी डिसोजाच्या घरा, असमस वड्यांत वलेरियन डिकुनाच्या घरा, लुट्स वड्यांत लविना रोशन लोबोच्या घरा. वडेकारांनी सगळी संख्या सुमतीक हजर वचूंक उलो दिता. आज रुजाई वडेकारां तांच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतात. तांकां सर्वांक बरें फेस्त मागता. वड्यांत फेस्ताचें कार्य येवच्या आयतारा दनपारां 12 वरार श्रीमती मेरी नजरेत अनीस डिसोजा हांच्या घरा चलतलें. आमंत्रीत सैऱ्यांनी तशेंच वाड्याकारांनी वेळार हजर वचूंक विनंती आसा. ह्या हप्त्यांत बुधवारा अविलाची भगवंत तेरेस अंकार आनी पवित्र सभेची दोतोर इसो उगडास, शुक्रारा अंत्योकोसो भगवंत इनास बिस्पानी मार्तीरस उगडास, शनिवारा सान लूक स्वार्थेगार वांजेलिस्ट अशें फेस्त येवचो आयतार साद्या काळाचो 29वो आयतार. येवचो आयतार जागतीक मिसांव आयतार सगळ्या जगात संवसारभर संभ्रमतात. पूण आमी आमच्या फिरगजेंत नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर हो मिसांव आयतार हांगासर आसा करता. आदल्या वर्सा बरीच त्या दिसा संजेर हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें. त्या मिसाच्या बलिदानात तुमी काणी घाडूंक आसा आनी उपरांत काणीक ती एलाम करतले. उपरांत काणा वरवेचें फेस्त हांगासर संभ्रमता आनी वड्यावार हाडलेलें खाण तुमी घेवन मिसांवाक व्हरतो आदार दिजे म्हूण ह्या मुखांतर विनंती करता. फेस्ताचो संभ्रम न्ही बगार मिसांवाक तुमी दिवचो व्हरतो आदार म्हणलें चिंतून मिसांवाक म्हजी पुर्ती काणीक तशें सहकार म्हणून चिंतून ह्या मिसांव वावराक आदार दिवंक तुमकां उलो दिता. मिसांव कवरां करंडे कॅलेंडरां ऑलरेडी आयल्यांत. ती वाड्यावार थंयसर सांगाता दवरल्यान, वाड्यावार मांडून दवरल्यांत. गुरकारा लागीं विनंती आसा ती वेळार व्हरून तुमच्या वाड्याक तुमी वाड्यांतल्या कुटुंबां तुमी पावोवची. वाड्यान जमती आसा जमती वेळार वा इतर वेळार तुमी ती कवरां करंडे आनी ती कॅलेंडरां पावोवंक तुमकां उलो दिता. आज दनपारां 3:30 तावन परवां ब्रेस्तारा संजे पर्यंत आमी वारड्याचे आजक कन्याकुमारी पैनाक वेता. देखून हांगासर आसचो ना. वारड्याचे याजकी वारड्यांत आसचे नात. तशें आसतना बाब रॉबर्ट हांगासर आसतले. पूण बुधवारा दिसा तांकां जुजेवास घरांत एक कार्य आसले वरवीं ते थंयसर वेतले. देखून बुधवारा सकाळीं हांगासर मीस आसचें ना. उरल्या दिसांनी मिसां आसतलीं. ह्या संदर्भार तुमी आमच्या खातीर मागा, आमी तुमच्या खातीर मागता.
येवच्या शुक्रारा सकाळी 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मना मीस आनी नोवेन उपरांत पिडेस्तां खातीर मागणें पवित्र तेलाची मागणी 10 वरार तेस 10:30 वरार सक्रामेंताचें रादान 11:30 मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची परगटणी नोवेन पिडेस्तां खातीर मागणें पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण देवस्तुतीने जेवणाची मांडावळ नित्यादर वड्या घरांक येवच्या शुक्रारा थराथराच्या पिडेक बंदपासा वळख जाल्ल्या खातीर विशेष करून आमी मागता येवच्या आयतारा मिसा उपरांत कातोलीक सभेची जमत आसा कातोलीक सभेन आसा करच्या फिरगजेच्या डिरेक्टरीक कुटुंबाची नंबरां कुटुंबाच्या वडिलाचें नांव घराचें नांव जाग्याचें नांव इत्यादी तुमी वाड्यावार पेपरार बरोवन वाड्यांतली कितलीं घरां आसात ती पेपरार बरोवन तांची नंबरां बरोवन दिवंक उलो दिता तुमी कांय थोड्यांनी ती नंबरां डायरेक्ट वॉट्सॅपार आमच्या कातोलीक सभेच्या अध्यक्षानीक धाडलेलीं आसात सुमारे 400 घरां आसात आमच्या फिरगजेंत 400 घरांनी 400 वॉट्सॅप नंबरां धाडलीं जाल्यार तिका खंयचो वाडो खंयचें घर कितें म्हूण तिका कळचें ना आनी ती डायरेक्ट हाडूंक बारीक कस जातलें देखून तुमच्या वाड्याची नांवां तुमी बरोवची वाड्याच्या गुरकारांनी प्रतिनिधींनी वाड्या कार्यदर्शी आसा बरीं नांवां बरोवची आनी तुमच्या वाड्याची नांवां बरोवन नंबरां बरोवन एक पेपर तुमी कातोलीक सभेच्या अध्यक्षिणीक तुमी पावोवचें देखून उडास दवरा वॉट्सॅपार धाडनाकात बगार पेपरार बरोवन तुमी थंयसर दिवंक उलो दिता वाड्याक एक पेपर म्हणजे गुरकारांनी तें बरोवन दी जाय म्हूण ह्या मुखांतर विनंती करता परत डिरेक्टरी विशयान नंबरां दिया म्हूण हांव सांगचो ना हें लास्ट अनाउन्समेंट देखून येवच्या आयतारा भितर सगळ्यांनी वाड्यावार तुमच्या कुटुंबाची घराची नंबरां आनी थंयसर पवित्र करची ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेर 26 तारखेर आमी आमचो कोंपरीचो संभ्रम कोंपरीचें फेस्त आचरण करता त्या दिसा मी सांजेर 5:30 वरार आसतलें उपरांत एवकरिस्ती पुरशांव वाती जोडोवन हो पुरशांव आमी काडटले आनी उपरांत इगर्जेक येवन निमाणें सक्रामेंताचें आशिर्वादान आसतलें उपरांत तणपिवन आसतलें आनी 29 तारखेर 29 तारखेर आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त आमी आचरण करता ह्या संदर्भार त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरांक सदांचे मीस 10 वरां फेस्ताचे संभ्रमी मीस 9:30 वरांक मुर्दमाच्यो तशेंच मनाच्यो वाती आमी वणतल्या फेस्ताक वंत ₹300 मुर्दम ₹50 मेजेर मांव ₹50 आनी मिसां दिवन तुमी वेळार सहकार दिवचो तशेंच पिरजेंत सादी पिरजेंत ₹1000 फेस्त पिरजेंत ₹5000 पोशक पिरजेंत ₹10,000 आनी प्रधान पिरजेंत ₹20,000 दिवन सहकार दिवंक तुमकां उलो दिता संभ्रमान आमी आचरण करचें रोजा माय समर्पिल्लें फेस्त गद्दड्यान आचरण करूंक ह्या मुखांतर तुमी वर्ती कुमोवक आनी आदार दिसय म्हूण ह्या मुखांतर विनंती करता नोव्हेंबराची 2 तारीख आलमांवचें फेस्त आमी आचरण करता ह्या वर्सा हे आलमांवचें फेस्त आयतारा येता तें जाल्ल्यान आयताराची तिनी मिसां आलमांवची मिसां जावन आमी भेटयतल्या शनवारा सांजेचें मीस 4:30 वरांक तशेंच आयतारा सकाळीं 7 वरां सक्रामेंताचें आराधन 7:30 वरांक मिसाचें बलिदान ह्या मिसाच्या बलिदाना उपरांत सेमिस्त्र बेंजार आसतली उपरांत 10:30 वरांक आनी एक मिसाचें बलिदान आसा देखून तुमकां ते सांवां दिवंक आसात आलमांवची मिसां दिवंक आसात तर वेळार गडाय करिनासतना दिया ह्या तिनी मिसां वेळार तुमच्या त्या सांवां खातीर इराद्यां खातीर आनी तुमच्या कुटुंबां देवाती जाल्ल्या आत्म्या खातीर आमी मागतल्या फिरगस फेस्ता संदर्भार ICM अलंकार गटाक म्हणून व्हरता लकी ड्रा कुपनां ती फकत ₹10 एका टिकेटीक तुमी घेवन तांकां सहकार दिया म्हणून ह्या मुखांतर विनंती करता नव्या फिरगस गवळी परिशदेच्या संद्यांक विसरून काडच्याक वाड्या जमते वेळार मुखल्या दिसांनी ही प्रक्रिया आमी चलोवन व्हरतल्या येवच्या आयतारा 19 तारखेर वलंकांनी कार्मेल मिलार आनी लुर्स वाड्यांत तशेंच नोव्हेंबराच्या 2 तारखेक मोंती कोसेस आनी फातिमा वाडो नोव्हेंबराच्या 9 तारखेर रुसाय आनी पंपय वाडो आनी नोव्हेंबराच्या 23 तारखेर आसुमसो नित्यादर वाड्यांत आमी चुनाव चलोवन व्हरतल्या आनी बरें मुखेली विसरून येवच्याक तुमी सहकार दिवचो आनी व्हडा संख्यान येवन ह्या प्रक्रियेक एक संगात दिवचो परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा आसतना आज 11 जाणां भुरगीं पयलो कुमगार तांणी आज 12 जाणां भुरगीं पयलो कुमगार तुमी स्विकार केला तुमकां सर्वांच्या तर्फेन कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी ताळयो भेटून अभिनंदन पळयता जेजूची कूड आनी रगत
मुखांतर सवलेल्या तुम्ही जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी आशिर्वादांनी नेटोवन दी तुमचे सगळ्यांची वेत तें प्रकाश बरीत सुम्या बरी प्रकाश बरी जावं दी म्हण आमचे मागणी तुमच्या खातीर जावन आसा. भुरग्यांच्या वडिलांकी हांव अभिनंदन पळयतां. भोव शिस्तेन भोव अपुरबायन तुमी सांदवांठयले जाल्यार मात्र न्ही दिसपट तें तुमी दोतोरनीक भुरग्यांक आपोवन हाडलां आपोवन व्हेलां आनी जतन घेतल्या आनी भोव अपुरबायन उर्बा तुमी दाखयल्या. देखून तुमकांय हांव शाबासकी पळयतां अभिनंदन पळयतां. भुरग्यांच्या आवय बापायक 2 थाळयो दिया. खंडीत तांणी केल्लो तो दिल्लो सम्या खातीर मोग आनी सॅक्रिफायस व्हरतो. तशेंच भोव भक्तीपणान तुमी सैरी देरी हांगासर आसात, वाड्याघर आसात, इश्ट मित्र आसात, कुटुंबाचीं आसात. भोव भक्तीपणान निमिसांत तुमी वांटेली जाल्ली आसात. तुमकांय शाबासकी पळयतां अभिनंदन पळयतां. कोणाची मोबायलार रिंग जावना, कोणी डिस्टर्ब करूं ना, कोणी भायर भितर वचूं ना. भोव पुरबायन तुमी मिसांत वांटेली जाल्यात तुमकांय अभिनंदन आनी शाबासकी. भोव पुरबायचें चित्रीकरण केल्ल्या आमचे दिव्यवाणीला यूट्यूब चॅनल ही मिसाचें बलिदान लायव्ह केल्ल्या तुमकां मनेस्त अविनाश अनुपम तुमचो काळजांतल्यान उपकार भोवता. तुमकांय देव बरें करूं. बऱ्यो फोटोग्राफी केल्ल्या वेल्फी तुजो काळजांतल्यान उपकार भोवता. तुकाय देव बरें करूं. शिस्तेन कोणाक डिस्टर्ब नासतना भोव पुरबायन फोटोग्राफी केल्या तुमकां आनी विडियोग्राफी केल्या तुमकां देव बरें करूं. भोव पुरबायचें गायन केलां. गायन मंडळीच्या सर संध्यांक विशेश करून वजंद्र कडेल्या रिया तशेंच समेस्तांचो काळजांतल्यान उपकार भोवता. तुमकां एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. अल्तारेची म्हणजे वेदी सेवा केल्ल्या सर्व अल्तार भुरग्यांक अभिनंदन देव बरें करूं. सगळी हे मिसाची देवस्तुची मांडवळ केल्ल्या आमच्या तिनूय कोमेताच्या धर्म भयणीचो काळजांतल्यान उपकार भोवता. काल गडगडे जगलाणे असले जाल्यारय गडगड्या भिये नासतना वाऱ्या वादळाक आला नासतना तांणी बरी अल्तारेची मंडवळ केल्या आनी शिस्तेन सगळी मंडवळ केल्या. शिस्तांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. अपुरबायाची दोतोन शिकयलेली आसा आमची बहीण सिस्टर लेन्नी. सगळें वर्सभर ती भुरग्यांक दोतोन शिकयता कुंभाराच्या भुरग्यांक आनी प्रत्येक ह्या दिसांनी रजा आसल्या दिसांनी वर्त्या मापान तांकां दोतोन शिकयल्या तरबेती केल्या आनी विशेश करून सगळी लितुर्जी आनी पुरा मंडवळ केल्या. ती सोय काळजांतल्यान उपकार भोवता आनी तिका वर्त्या मापाचो सांगात दिला आमची स्टेला बाई तुजोय स्टेला पिंटो तुजोय काळजांतल्यान उपकार भोवता. वर्त्या मापाचो प्रॅक्टीस सकाळच्या दिसा येवन आयच्या दिसा वर्ती कुंभ केल्ली आसा. तुजोय काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. तशेंच कुंभसारांक आनी इतर संगतींनी वर्तो मापाचो आदार दितात. बाब रॉबर्ट क्रास्ता तुमी आमकां वर्तो आदार दिला तांचोय काळजांतल्यान उपकार भोवता. तुमकांय देव बरें करूं. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं म्हणटा आसतना निमाणें गीत जाल्या उपरांत हांगासर ह्या जगा संगता आनी पयल्या कुंभार संगता ग्रूप फोटो आसतली. ताच्या उपरांत एका कुटुंबा सांगाता एक फोटो आसतली ह्या जगा सांगाता. ताच्या उपरांत तुमी एक फोटो काडचे आनी उपरांत तुमच्या कार्यांक तुमी तुमच्या कार्याच्या माटवाक वेचें. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. देवाचें आशिर्वाद भरपूर तुमचेर आसूं दी. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. आतां कोंता बिंदिरेचेर आशिर्वाद आसा ताच्या उपरांत आमी निमाणो आशिर्वाद घेतल्या. सुमेची नवी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. सर भुरग्यांनी लायन करून रावचें आलतारी पण रावचें लायन कर. बेगी मुगळ बाबणी नोंग सर कोणता आसात बेंतीन जावन आसा. देवाच्या रक्षाचें कवच आमच्या गळ्यान घालतना खंडीसांव देवाचें रक्ष कवच आमचेर आसता. खंयच्याच देवसराच्या सैतानाच्या खोटेपणाक आमी वंदवणेक आमी बली जायनाशें पथकान पडनाशें हें बेंतीन आमकां राखून व्हरता. आनी बेंतिनेची शरवतीन मरी माय आमी करमेलाची सैबेन आमकां ही कृपा दिता सकत दिता. तशेंच कोंता सांगासर कोंत जावन आसा सोम्याचें मिस्तेर नियाळ करचें वर्ते हातेर. देवाचें उतर परगट करचें वर्ते हातेर. सोम्याचें मिस्तेर नियाळ करचें वर्ते हातेर कोंत. हर एक मणी आमी हर एक मणी जावं पुरो हर एक कण जावं पुरो सोम्याचें मिस्तेर आमी नियाळचें. सोम्याच्या सोडवण्याचें योजन आमी नियाळचें आनी मागचें.
जावन आसा कोंताचें भक्तीपण देखून ही कोंत न्ही बेंतीन तुमचें तें आसूं दी आनी तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं दी देवाच्या मोगान पेल्याचे सेवेंत वाडोवंक आनी सुरक्षीत सांबाळूंक देव तुमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया प्रार्थुया सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा ह्या 12 जाणां भुरग्यां पासत तांच्या आवय बापाय पासत भाव भयणी पासत कुटुंबादारा पासत तुका आमी अर्गां दिता ह्या 12 जाणां भुरग्यांक आयसो दीस फावो केल्ल्या पासत तुज्या पुताचे मासानी रग सेवचे भाग फावो केल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता ह्या संभ्रमाचो प्रमुख वांटो सावन ही भुरगीं आपल्या गळ्यांत ही बेंतीन घालूंक वेतात देवसराच्या नाडण्याचे ताळण्याचेर जैत व्हरोंक गटाय दिवची बेंतीन सर वायटांतले देवसराच्या पासांतले निवारची कुरपा सकत आसची बेंतीन तांच्या गळ्यान घालता आसतना ही भुरगीं कसल्याच वायटाक बली जायनाशें पथकाक सांपडनाशें देवसराच्या पासाक वळख जायनाशें सुरक्षीत सांबाळच्याक ही बेंतीन तूं आशिर्वादीत कर ती तूं पवित्र कर ही बेंतीन घालता आसतना तांकां सुरक्षीत सांबाळूंक जाय अशी सगळी कुरपा लाभून मागता हांव हांगासर आसा ही कोंतां जावन आसात तुज्या पुताच्या सोडोवण्याचें योजन नियाळ करचें वरतें हातेर तुज्या पुताच्या सोडोवण्याची मिस्तेर नियाळ करचें वरतें हातेर हे दिसपट तें आमी नियाळ करता आसतना सुमयेची कुरपा सुमयेची सगळं सुमयेचो मोग आमचे तिरुता जावं दी मोरये मायाच्या मजतीन आदारान आमी देवाक साक्षी जावंक देवाची खुशी करूंक देवा मानता तसलें जिवीत जियोंक देवाच्या मोगान पेल्याच्या सेवेन भरलेलें जिवीत रुता करूंक जायची कृपा ही कोंता मुखांतर ह्या भुरग्यांक आनी आमच्या समेस्तान देवन येवन कृपा लाभ येवन मागता हांव ह्या कोंतांचेर तुजो आशिर्वाद घाल त्यो तूं पवित्र कर अशें तुज्या मानाक आनी महिमेक सुरक्षीत भुरगीं जावन वाडोवंक जायची कृपा फोव कर म्हूण मागता हांव सो चेतर आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा ह्या कोंता मितीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. विश्वासी माय तू मोरी हांव तुजें गायता मोग तुजो करता तुका
आमी वंदिता उर्वीक गायता उपकार मानता तुका आमी हर्षिता स्वर्गातूं राखुवारी सोपताय तूं आंजा बरी धरणी तूं माय सुंदर